वर्साचो सदो काळ 31वें सातोळें मंगळार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, अध्याय 14 वळी 15 ते 24. बराबर जेवणाक बसलोल्या कोणेकल्यान जेजूक म्हटलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसत तो सुभागी. पूण ताणें तांकां सांगलें, कोणेकल्या मनशाक एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलें. येयात, सगळें तयार आसा. आनी आपयलोल्यांक वचूंक सांगूंक जेवणाचो वगत जातोच ताणें आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण सगळेच एकसारके निंबा दिवंक लागले. एकल्यान म्हटलें, हांवें भाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हटलें, हांवें पाड्याची 5 जोतां विकतीं घेतल्यात, ती तपासूंक वेता. देखून म्हजें वायट धरिनाका म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हटलें, हांव लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हे सगळे चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कुळीत केले. तेन्ना जीव पिदळून घरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नोकराच्या वाट्या तिट्यांनी वेगी वच आनी गरीबांक, पांगळ्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरांक म्हटलें, दोरया, तुवें कर म्हटलें तें केलें. दोरया आसतना आनीकूय सुवात आसा. आनी दोरयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांनी आनी वडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर. आपयलोल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.